नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 28 मार्चाक डॉक्टर प्रमोद सावंत घेतलो मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांच्या हजेरेंत जातली कार्यावळ। आमदारांचे पक्षात कितलेय जाव ट्रॅफिक जाम, मोगो पक्षाक सदांच मेळटा पार्किंग। पणजे मुख्य रस्त्या कुशीक जायरात करपी गाडयो कशो पार्क करतात। गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। खणमालाचे येरादारी आड रस्त्यार देविल्ल्या मयेच्या 3 नागरिकांक केले अटक। पुलीस संरक्षणात खण येरादारी चालू। शहीद दिसा निमतान सुटके झुजारी भगत सिंग, शिवराम राजगुरू आणि सुखदेव थापर हांका गोमंतक टीव्ही वतीन नमन आणि आर्गां। जांबावलेचो गुलार 29 मार्चाक आयज सावन तरेकवार धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोयचो नवो मुख्यमंत्री कोण अशी राजकीय चर्चा रंगपाक लागतानाच भाजपान डॉक्टर प्रमोद सावंत हांका मुख्यमंत्री म्हूण घोषीत केलो। 28 मार्चाक डॉक्टर प्रमोद सावंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हांच्या हजेरेंत मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। सावंत हांच्या वांगडा 8 मंत्र्यांक सोपूत दितले। इतले मजगती प्रमोद सावंत हांचेर आता मंत्रीपद कोणाक दिवची ते मोठे आव्हान आसा। भाजपाच्या सरकारान कोणाक मेळटले मंत्रीपद, कोणाक मेळटली महामंडळा आणि कोणाची जातली निर्शेवणी ह्या चर्चेन सध्या नेट धरला। आपल्या आमदारा परस आपल्या आमदारा सयत हेर आमदारांचो तेको घेत भाजपान सरकार स्थापन केला खरें, मात खाते वाटप करताना आणि मंत्रीपदां दितना हेर पक्षांच्या फुडाऱ्यांक तशेंच अपक्षाकूय सांबाळून घेवपाचो मोठो प्रेशर भाजपात आसा। 25 जणांच्या समर्थनासहित NPP आणि 3 इंडिपेंडेंट MLA सरकार करण्याचा दावा केलेला आहे। गव्हर्नरला आम्ही लेटर दिलेलं आहे। त्याने आम्हाला शपथविधीची तारीख निश्चित करायला सांगितली। या शपथविधीच्या सोहळ्यामध्ये माननीय पंतप्रधान अमित शाह आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत। 2 पावंड्यात मंत्रीपदाचो सोपूत विधी जातलो। मंत्रीपद वाटपाच्या पयल्या वळेरेंत प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, सुदीन ढवळीकर, चंद्रकांत शेटये, अलेक्स रेजिनल्ड लॉरेन्स, जाल्यार दुसऱ्या वळेरेंत रवी नाईक, रोहन खवटे, बाबूश मोन्सेरात, माविन गुदिनो, गणेश गावकार, सुभाष फळदेसाय आणि निळकंठ हळणकार हांका मंत्रीपदां दिवपाचे थारिल्ल्याचे समजता। भाजपा मधल्या अंतर्गत राजकारणात खर वारे व्हांवता। मंत्रीपदां मेळ्ळी ना जाल्यार कांय जाण दुसरो पर्याय आपणावपाची भाषा उलोवपाक लागल्यात, जाल्यार कांय जाण मोगोन दिल्ल्या तेक्याक अजुनूय आपणावपाक तयार ना। ते खातीर मुख्यमंत्र्याच्या सोपूतविधी परस कोणाक मंत्रीपदां मेळटली काय हे चित्र आता 28 मार्चाक वा ते उपरांतूच स्पष्ट जातले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सरकार कोणाचेय आसूं, मोगो पक्ष मात सरकारांत आसता। आपली विचारसरणी आणि मतां बदलून मोगो पक्ष सदांच सरकारांत आसता। 2022 वेंचणुकेच्या आदी मोगो पक्ष मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचेर बेजार आशिल्लो, मात आता मोगो पक्ष सत्ताधारी भाजपा वांगडा सरकार स्थापन करपाचे वाटेन आसा। मोगो पक्ष म्हणल्यार गोंयच्या खंयच्याय सरकाराक धरल्यार चापता आणि सोडल्यार धांवता अशी गत जाल्या। एका तेंपार गोंयांत भाऊसाहेब बांदोडकराच्या आणि शशिकला ताई काकोडकराच्या फुडारपणाखाला गोंयांत फकत मोगोचे सरकार आसताले। UGDPन भरपूर यत्न केले, मात तरीकय सरकार घडोवंक पावले ना। मात भाजपाचो गोंयांत प्रवेश जातकच मोगो इल्ली इल्ली सोंपपाक लागली। 2022 वेंचणुकेंत मोगो पक्षाचे 2च आमदार वेंचून आयल्यात, मात तरीकय मोगो शिवाय सरकार कशेंच घडना। 2012त मोगो पक्षा कडेन 3 आमदार आशिल्ले, सुदीन ढवळीकर, दीपक ढवळीकर आणि लव मामलेदार। त्यांना मोगो घेवन सरकार घडयिल्ले। वेंचणूक लागीं पावता म्हटल्यार मोगो पक्षान युती करनासतना स्वता वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केली।
वेंचणुके उपरांत मोगो पक्षाचेर वेचून आयिल्ले बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकार भाजपांत गेले आनी मोगोचे विधिमंडळ गटच भाजपांत विलीन करून उडयले. हाचो परिणाम 2014 मोगो पक्षा वांगडा रावन दक्षिण गोंयची लोकसभा वेंचणूक भाजप जिखिल्ली आनी 2017 मोगो पक्षाक पयस करून भाजपाक दक्षिण गोंयच्या सिटाचेर उदक सोडचें पडलें. भाजप गोंयचे 2022च्या जैताचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक दितात. म्हणल्यार भाजपाक मोगो 2024 कितली म्हत्वाची हें दिसून येता. ताका लागूनच पक्षांचो आमदारांचो कितलोय ट्रॅफिक जाम आसूं मोगोक मात सदांच आरामात पार्किंग मेळटा. हे फावटी मोगोक पार्किंग मेळ्ळें. आता हे कायमस्वरुपी पार्किंग काय वर्साच्या कोंतार हें पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजे शारांत मुख्य रस्ते कुशीक जायरात करपी गाडयो कशो पार्क केल्ल्यान हेर पार्क करपी गाडयांक ह्या जायरात गाडयांचो त्रास जाता. मुंबय उच्च न्यायालयान ह्यो जायरात गाडयो रस्त्या कडल्यान 50 मीटर पयस दवरचो आदेश दिल्लो, पूण ह्या आदेशाचे आयज मेरेन पालन केल्ले दिसून येना. ह्यो जायरात गाडयो हेर गाडयांची सुवात आडखळून दवरता. जाय थंय पार्किंगाचो प्रॉब्लेम आसा. लोकांक भरपूर तरेन पार्किंगाचो प्रॉब्लेम जाता आनी आमी आसात पणजी राजधानी. आतां आमी आमच्या फाटल्यान पळोवपाक शकता जी ड्रिंकींग वॅन आसा जी आपली एडवर्टायजमेंट करपा खातीर ती 10 दीस प्रत्येक वाठारान वयता आनी थंयसर 10 दीस रावन आपली एडवर्टायजमेंट करता. एडवर्टायजमेंट आपली करता पूण लोकांक भरपूर त्रास जाता. तेजो म्हटल्यार पार्किंग करपाची जी एरिया आसता जो वाटो आसता तो खंय तरी ती जागो आपले होल्डिंग वॅन दवरून आडोवन दवरता आनी हेचो लोकांक भरपूर त्रास जाता. ही पळयात, तुमी ही वॅन पळयतात आनी लोकांनी गाडयो पार्क केल्या. लोकांनी कितल्यो गाडयो भायर पार्क केल्या आनी ही वॅन हांगासर आसा ती कितलो जागो तेंच्यांनी जो कवर केला थंयसर खंय तरी 2 व्हिलर पार्क करूंक शकता आसले. हे वॅन कितली जागो म्हणजे आडोवन दवरता ते तुमी पळोवपाक शकता आनी ह्या गोश्टीचेर कोणाचोच लक्ष ना अशें बी दिसून येता आमकां. पणजे शारांत दिसान दीस गाडयांचो आंकडो वाडटा. दुसरे वटेन ह्यो जायरात गाडयो पार्क केल्ल्यान हेर गाडयांक सुवात मेळना. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ह्यो गाडयो रस्त्या कडल्यान 50 मीटर पयस दवरपाचो नेम आसा. इतलेच न्हय तर ह्या गाडयांक फक्त 10 दीस दवरपाची संद आसता. तरी लेगीत ह्यो गाडयो म्हयनोभर रस्त्या कुशीक पडून आसतात. पूण आयज मेरेन हाचेर कोणेच कारवाय करूंक ना. ह्या गाडयांक लागून गाडयो चलोवप्यांचे मन विचलित जावन खुबशे अपघात जातात. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. खण येरादारी आड परतून रस्त्यार देविल्ल्या मयेच्या लोकांच्या हातीक कांयच लागले ना. प्रशासन तांचे आवाज आयकून घेवपाक तयार ना. 3 जाणांक अटक करून पुलीस संरक्षण खण म्हालाची येरादारी चालूच दवरली. ह्या नदीक केन्नाच मयेच्यान खण म्हालाची येरादारी जावंक नाशिल्ली, पूण ई पावणेचो म्हाल म्हणून सांगून येरादारी चालू केल्ली. थळाव्या लोकांनी हे येरादारेक खर विरोध केल्लो. पंचायतीक लेगीत विश्वासात घेनासतना खण म्हालाची येरादारी चालू केल्ली. खण म्हालाचे येरादारेक लागून मयेच्या लोकांक त्रास जावपाक लागला. रान खात्याच्या एका कायद्या प्रमाण गावातल्या 80 रस्त्यावयल्यान खण म्हालाची येरादारी करपाक फावना. पूण हो कायदो फाट्यार मारून सद्याक खण म्हालाची येरादारी चालू आशिल्ल्याचे दिसून येता. फाटल्या 15 दिसांनी जाल्यार मयेच्या लोकांनी जायते फावट खण म्हालाचे ट्रक आडायले, पूण पुलिसांक वापरून थळाव्या लोकांचो विरोध प्रशासनान मोडून काडलो. मंगळारा लेगीत हेच घडले. खण म्हालाचे येरादारी आड लोक रस्त्यार देविल्ले, पूण कांय वरां भितरच प्रशासनान पुलीस बंदोबस्तात खण म्हालाची येरादारी चालू करून 3 जाणांक ताब्यात घेतले. त्याच्या म्हाका दिसता आमदाराच्या ह्या निवेदनाची तेंच्यांनी दखल न घेता आयज हो ट्रान्सपोर्ट हांगासर चालू केलो. म्हणून आमी गांवकारी हांगासर जमोन हो ट्रान्सपोर्ट हांगासर हाडिल्लो आसा. सरकारान आनी जे सरकाराचें जे प्रशासन आसा तेंच्यांनी तेंची जी आवश्यक कागदपत्रां आसा ती जी पुर्तता केल्या जाल्यार ही आमकां दाखोवची आनी तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो. त्याच बरोबर वाहतूक मायनींग ओवरची वाहतूक सुरू करतना आमचे जे पोल्युशन कंट्रोल डिपार्टमेंट आसा त्याचे मॉनिटरींग स्टेशन सगळे कडेन लागचे पडटा. हो कायदो आसा जे आमी फाटल्या दिसांनी तक्रार दिली ह्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक. तेंच्यांनी जे आमकां सांगलें तेज्या वरसून आमकां कळ्ळें की ही वाहतूक चालू जावच्या पयलीं
प्रत्येक ह्या रुटाचेर काही काही ठिकाणी मॉनिटरिंग स्टेशन लागचे पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. आयज शहीद दीस. सुटके झुजारी भगत सिंग, शिवराम राजगुरू आणि सुखदेव थापर हांकां 23 मार्चाक राष्ट्रीय शहीद दिना निमतान पुराय देश श्रद्धांजली ओंपता. 1928 ब्रिटीश अधिकारी जॉन सँडर्सान खून केल्ल्या प्रकरणात ह्या तिनाय क्रांतिकारकांक इंग्रजान 1931 ह्याच दिसा फाशीर चडयल्ले. देखून गोमंतक टीव्ही ह्या तिनूय सुटके झुजाऱ्यांक नमन आनी आर्गां ओंपता. 1928 ब्रिटीश अधिकारी जॉन सँडर्सचो खून केल्या प्रकरणा खातीर ह्या तिनूय क्रांतिकारकांक इंग्रजांनी 1931 ह्याच दिसा फाशेर चडयल्ले. देखून गोमंतक टीव्ही ह्या तिनूय सुटके झुजाऱ्यांक नमन आनी आर्गां ओंपता. जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान. मठग्रामस्थ हिंद सभेचे वतीन दर वर्सा मनयतात तो जांबावलेचो श्री दामोदर संस्थानाचो शिगमोत्सव अंदू बुधवारा 23 मार्च ते मंगळारा 29 मार्च मेरेन मनयतले. ते तरेकवार धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी मनयतले. फाटलीं 2 वर्सां कोविड महामारीक लागून तो सादेपणान मनोवचो पडिल्लो. ह्या वर्सा तो व्हडा दबाज्यान मनोवपाचे मठग्रामस्थ हिंदू सभेन थारायला. 29 मार्चाक जांबावलेचो गुलाल जातलो. आतां मठग्रामस्थ हिंदू सभेक आज अदमास 110 वर्सां जालीं आनी ही 110 वर्सां हो दाम बाबालो जांबावलेचो शिगमो मठग्रामस्थ हिंदू सभा साजरो करता. मोहित केणी हांच्या घरा आमी नाल्ल दवरून ताजी पुजा जातली. आमचो हरदास बिरदास थंय हरदासपण करतलो. एट द सेम टायम जांबावले आमचे हळडुणे आसतले. तें जालें की मागीर परांच्या दिसा आमी 5 वरांचेर विठ्ठलवाडीन महेश नायकाल विठ्ठलवाडीन आमी थंय एकठांय जातात. थंयच्यान बँड घेवन आमी हरदासाल्या घरा वतात. ती विक्रमबाब रायतुरकाराल्या घरा वतात. थंय ताका घेवन आमी केणयाल्या घरा कडेन वतात. थंय आमची पुजा जाता, आरती जाता आनी मागीर मोठ्या दबाज्यान हजारो लोक घेवन गाडयो घेवन आमी जांबावले पावतात. जांबावले पावता म्हळ्यार आमकां एक 8 सुमार जाता. थंय आमी दामबाबाक स्थायीक करतात, पुजा करतात. मागीर दामबाब साज्यार येता आनी साज्या वयल्यान आमचें सीता स्वयंवर हें नाटक जाता. आनी दुसरे दिसा 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख म्हणजे शुक्रार, शेनवार, आयतार तरेतरेची नाटकां आनी कल्चरल प्रोग्राम्स थंय जाता आनी देवकृत्याय जाता. आतां 28 तारीख म्हणजे सोमारा हो आमकां कल्चरल हातून पळयलो, रिलिजियस हातून पळयलो म्हणजे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट दीस. पयलीं म्हळ्यार आमचे हांगा कितलेशेच प्रोग्राम जाता. तातूंत 1-2 सांगतलो म्हळ्यार एक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जाता, एक दुसरें जाता तें डान्स कॉम्पिटिशन जाता. मागीर सगळे रावतात ते एक ऑर्केस्ट्राक. जंय आमी कोल्हापूरचे आनी बॉम्बेचे ऑर्केस्ट्रा हाडटात. ते लावणी तांकां लोकांक आतां खूब आवडटा म्हणजे लावणीचो प्रोग्राम आसता. आनी ते जातकच 3 सुमार आमचें आनी एक नाटक आसता. तें नाटक 5:30 पर्यंत उरता. त्या दिसा कोण न्हिदनात, सगळे जागे रावतात मडगांवकार. म्हण 5:30 जशी जाली की मागीर दाम बाबाल्या देवळांतल्यान मुर्ती पालकेन घालून थंयच्यान आमी रामनाथाच्या देवळा कडेन हाडून दाम बाबाक थंय स्थायीक करतात. तें जशें जालें की आमचो सोमारचो दीस सोंपता आनी मंगळारचो सकाळ पर्यंत आमगेले कामां सोंपतात. मागीर मुख्य दीस दाम बाबालो गुलाल. तो गुलाल आमी एक्चुली 3:30 वरांचेर एक्चुली आमची कमिटी गुलाल घालपाक वतात. ती 3:30 गुलाल घालतात. तो 5:30 पर्यंत गुलाल लोक खेळटात. कितले हजारांनी न्ही लाखांनी लोक थंय पावतात. पूण दामबाबा दयेन अजून पासून सगळे गुलाल कितें जाले ते बरे भशेन साजरो केल्लो गेल्लो आसा.
आता वेळ झाला एक ल्हान विसव घेवपाचो. विसवा उपरांत परत रोकडीच आमी मेळुया. तो म्हणसर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.